नमस्कार. गोवा मिड डेत अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुकेक कळाव केलो म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. सुकूर पंचायतीचेर प्रशासकाचे नेमणूक थंयच्या संदीप वजरकरान हायकोर्टान आव्हान दिला. ते फाटभुंयेर सरकाराक नोटीस. कोर्टान केस 27 जूनाक दवरल्या. 19 जून मेरेन 175 पंचायतींच्यो वेंचणुको जावंक जाय आशिल्ल्यो. पंचायत वेंचणुकांचे प्रकरण निमाणे हायकोर्टात पावलेच. 186 पंचायतींच्यो वेंचणुक्यो जावपाच्यो. सरकारान 19 जूनाक मुजत सोंपिल्ल्या 175 पंचायतींचेर प्रशासक घाल्यात. वेंचणुक्यो जाता तेन्ना जाता. तो मेरेन पंचायतींचो कारभार प्रशासका कडेन. पंच, सरपंच घरा. सुकूर पंचायतीचेर प्रशासकाचे प्रकरण हायकोर्टात पावले. सरकाराक नोटीस. सरकारान संविधान गुठलायलें. थळाव्या संस्थेची मुजत सोंपचे आदीं नवें मंडळ वेंचून स्थापन करप संविधाना प्रमाण बंधनकारक. राज्य सरकार वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जारी करिनासतना रावन संविधानीक तरतुदींक फाटो दिवंक शकना. पंचायत राज कायद्या सकयल केल्ल्या नेमांचें संविधानीक फलीत आसूंक जाय. सरकारा कडच्यान जाप मागून हायकोर्टान केस 27 जूनाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. बांयगिणी कोयर प्रकल्पाक जमीन घेतिल्ली तेन्ना लागसार बांदकामां नाशिल्लीं. तेन्ना टीसीपीन 500 मीटर बफर झोन दवरिल्लो. 6 म्हयन्यां भितर बफर झोन टीसीपीन 200 मीटर केलो म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबूश सांगता. विश्वजितान टीसीपीच्या ऑफिसरांक जाप विचारची. टीसीपीन त्या वाठारांत बांदकामां कशी येवंक दिली काय म्हूण प्रस्न. See, we have already got all the clearance from all the competent authorities as far as to go ahead with the project. There are some aggrieved parties to say. So they have gone to the Supreme Court on some issue. They have not got any stay whatsoever. Our process as far as tendering and all is concerned, it is going on. Within one month's time, everything will be in place. See, we have already what we have done there is we have already fenced the place. This was in 2005. The land. See the land. Can you see any construction around this? And you see this thing is now fresh. So where buffer zone is concerned, I have got 2 letters from the chief town planner basically in 2020. This is a letter 2020 by chief town planner saying that they have kept 500 meters of a buffer zone. I have got another letter basically in 2021 changing the same, moving the goalpost from 500 to 200 meters. Same town planner has and it clearly says that no technical sanctions should be basically given within the radius of this. Now if you go to see, now this is the boundary wall of our garbage treatment plant where it's going to come. There is not even a meter's gap. Buffer zone Mr. Dikamar Kamath in the regional plan in 2011. So these buildings have come after that. So why this goalpost? Who has changed this goalpost? That is ultimately town planning minister should find out and take the department officials to task. केरी तेरेखोल फेरीन यो वच करतल्यांक भुरग्यांक नेत्याचे त्रास जाता. थंयचो फेरी बोटीचो धक्को कोसळ्ळा. धक्को जाग्यार घालपाचें काम रोखडेंच जातलें. केरी तेरेखोलचो पूल जाता तितले बेगीन तडीक लावचो म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो म्हूण आमदार जितान थळाव्यांक उतर दिलां. जेटी आहा जो धोको जे फेरीबोट जे करता थंयसर थोडेशे दुरुस्ती आतां चालू आसा. ऑलरेडी म्हाका स्थानिकांनी कंप्लेनी केल्या की एका सायडीन ते कोसळ्ळा. इमिजिएटली आमच्या मनशांक थंय धाडला आनी जे काम करता ताका एडिशनल थंयसर काम ते करून घे आनी कंप्लीट कर म्हणून सांगला. तो इमिजिएटली ते काम करपाक लायला. मीनवायल ते जे फेरीच्यान इतले ते आमच्या स्थानिकांक हांगा तेरेखोलचे त्रास जाता. कित्याक ट्रॅव्हलिंगाक येता वयता तांकां महाराष्ट्रांतल्यान येवचें पडटा. केन्ना केन्ना फेरयेचो इश्यू आसता. ताका लागून हांवें ऑनरेबल सीएमाकूय रिक्वेस्ट केल्या की बेगिनात बेगीन जो ब्रीज आमचो केरी तेरेखोल ब्रीज जो आहा जो पेंडींग आहा तो इमिजिएटली रिइस्टिमेट करपाचो आनी रिटेंडरिंगाक घेवपाचो. प्रुडंटा खातीर मकबूल मलगीमणी. इन्कम टॅक्स खात्यांतले लैंगीक अत्याचार केशींत चौकशी अधिकारी बदलचो म्हूण हायकोर्टाची पणजे पुलिशेक ऑर्डर. तेच वांगडा मुखेल आरोपी IT निरीक्षक मणिंदर सिंग अत्रीच्या जामीन अर्जाक विरोध करपाक पिडिताच्या वकिलांनी घाली हस्तक्षेप याचिकाय कोर्टान मानून घेतल्या.
गोंयांत सध्या पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. शेनवार मेरेन दाट पावसाचो अदमास. राती सावन गोंयभर दाट पावस पडटा. कितलेशेच कडेन घरां रस्त्यांचेर झाडां आडवी, लायटीचे खांबे रस्त्यार. शिरोड्या घराचेर चीच कोसळ्ळी. फामील बऱ्यान साल्वार. उसगांवां झाड पडून लायटीचे खांबे गेले. रस्तोय बरोच वेळ ब्लॉक उरलो. फाटल्या 24 वरांत सगळ्यात दाट पावस काणकोणा. तुम्ही फाटल्यान पळयता हांगासर आयज सकाळी 6:30 वरांचेर जे उजगांव तिस्कार आउटपोस्ट आहा थंय एक झाड पडलें आनी जवळ 4 इलेक्ट्रिसिटी पोल डॅमेज जाल्ले आसा. जवळ 6:30 ते 8 पर्यंत 2 वरां ट्राफीक जाम उरली, पण रोखडेच झाड हे करून साफ करून तेंच्यांनी सायडीक काडून आतां सगळे खांबे घालपाची तयारी चालू आसा. काल असोच एक इन्सिडंट उजगांव घडलो. सुक्रे म्हणटा थंय एक चिचेचें झाड पडून जवळ एक घराक 2-1 लाखा वयर नुकसाण जाल्लें आसा. आज सकाळी 11 वरांचेर पोंडा फायर स्टेशनाक एक इमर्जन्सी कॉल आयले की मँगो ट्री अँड टॅमरीन ट्री फॉलोइंग द हाऊस ऑफ मिस्टर फेरूस रोपोसो एट सोक्रेम शिरोडा गोवा. इमिजिएटली फायर फायटर ड्युटी क्रू रश टू द कॉल स्पॉट अँड क्लिअरिंग प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस. अजूनही आमचे फायर फायटर्स आणि आमची टीम पॉइंटर आसा अलॉंग विथ लेबरर्स क्लिअरिंग वर्क चालू आसा. उदीक भाऊ रस्त्या वयले येता आनी तिवूय वाट बंद केल्या थंय माती घालून. उदीक वचोंक ना उदीक वाटूच ना, हांगा तुंबता हे रस्त्या वयले देंवता न्हू सकयल. हें केन्ना हे रातीच भरला चड. हरशी इतल्या पावसाक आतां इतलो पावस येयलो इतले केन्ना भरोंक ना आसले. मातशे भरताले पण इतले ना. आतां तुमच्या घरान कितले उदीक गेले? येयल्ले थंय मातशे, पण आतां देंवले थंय वोत येयले न्हू थंय थंय मातशे मातशे देंवले उदीक सकयल. तुमी उदीक गेले आतां कोणाक कोणाक म्युन्सिपाल्टीक बी कोणाक? येयल्ले पण अजून देंवंक ना अजून देंवंक ना. थंयची वाट अजून ओपन करूंक ना न्हू, त्या खातीर उदीक देंवतना न्हू. आतां प्रॉब्लेम कितें म्हणून आतां उदीक भितर तुमच्या घरान वचपाक वचपाक ती वाट बंद आहा न्हू. फुडल्यान रस्त्या वयले उदीक येता मेन त्या खातीर. नमस्कार. गेल्या 3 दिसांच्यान कंटिन्यू पावस लागल्या कारणान खंय तरी पेडणे वाठारांत खुबशे जाग्यार जे रस्ते आसात आनी ताच बरोबर लायटीचे खांबे जे आसात बँड जाल्लेले दिसपाक येता. आनी ताच बरोबर पेडण्या आनी केरी हांगा 2 जाग्यार सद्या रस्त्याची सायडी जी आसा कॉलॅप्स जाल्लेले आसा. रस्ते कॉलॅप्स जाल्लेले आसा आनी थंयसर प्रोटेक्शन वॉल बांदपा खातीर सद्या ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे जे आसात काम जे आसा सुरू करीत आसात. एकंदर 2 दीस जे कंटिन्यू पावस लागला त्या कारणान पेडणे वाठारांत खुबशा जाग्यार झाडां पडलेले आसात आनी ताच बरोबर लायटीचे खांबे जे आसात पडून रस्ते ब्लॉक जाल्ले. पण आतां सुद्दां परत खंय तरी लायटीचे खांबे जे आसा सरळ आसलेले खंय तरी बँड जाल्लेले आमकां दिसपाक येता. जे बांदकाम चालू आसा खरें आसा बांदकाम चालू आसा, पण त्याच्या सायडीक जी जो रोड आसा त्याच्या सायडीक कितें लावंक जाय आसलें धोकादायक, कितें ड्रम वगैरे दवरूंक जाय आसले, बॅरिकेड कितें घालूंक जाय आसले ते घातले ना. समजा रातचे कोण येयले ते सकयल गेले आनी तेतून करून हांगासर जे काम चालू आसा ते लोखणाचे वारा सुद्दां आसा. समजा पडलो कोण जाल्यार पोटान वगैरे वचूंक शकतात. तेका लागून कितें करूंक जाय. हे सर्वीस रोड प्रत्येक ठिकाणी सर्वीस रोड पळोवंक गेल्यात एकदम धोकादायक आणि खड्डे आणि व्यवस्थित जाल्ले ना. आणि पहिली म्हणजे सर्वीस रोड व्यवस्थित करूंक जाय. त्याच्या उपरांत जे मेन रोड आहा तो सर्वीस हे करूंक जाय. आणि भयानक असे काल शेखर नायक जे माझे फ्रेंड आसा त्यांनी एक व्हिडिओ केल्लो व्हायरल
तेतूर करून जो भयानक असा खड्डे असतात आणि रस्तो जाल्लो ना, इतकी वर्सां जाली. म्हणजे अशा पद्धतीचे रस्ते असतात आणि कोण सरकारही त्याचेर म्हणजे लोक त्यांच्या नजरेर हाडटा, जे मिडिया सगळे हाडटा नजरेक, तरी सुद्धा डोळे धाप करतात. जी सरकारी यंत्रणा आसा ती निजून आसात काय त्यांका कांयच पडलेले ना लोकांचे, हो एक प्रश्न जावन आसा, प्रश्नचिन्ह. म्हणजे हेचो जो ही जी बॉर्डर आसा ते कितें भयानक कितली आसा आणि ते जमीन जी रस्तो जो आहा एका सायडीन सकयल गेल्लो आसा आणि हे काम स्टॉप आसा म्हणटूच न्ही तेंच्यांनी कितें तरी भयानक कितें घडचें न्ही, ताका लागून कितें तरी करूंक जाय आसलें. सरकारा कडेन इतकीच रिक्वेस्ट आसा, जी कामां करता ती योग्य तरेन जावची आणि स्थानिक PWD किंवा यंत्रणा कितें आसा हेची जी आसा तेंच्यांनी तांकां जागे करपाचे. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. मायनिंग लिजांचे पावणेच्या पावण्यार पावंक 2-3 म्हयने तरी लागतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मुख्यमंत्र्यान AG, मुखेल सचिव, PI, मीन खात्याचे संचालक आणि बाकीच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. पावणेक वचचे पयलीं COचो रिपोर्ट, कायदो मोडपाची 37 प्रकरणां, SIT रिपोर्ट जाग्यार घालूंक जाय, कॅग रिपोर्ट क्लियर जाला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मायन्स डिपार्टमेंटाच्या बरोबर AG, CS, DMG आणि बाकी सगळे म्हणजे मायनिंगेच्यो सगळ्यो A to Z परत एकदा रिव्ह्यू घेताले, कारण मायनिंग ऑप्शनाक वयच्या पयलीं 3 टप्प्यान एक आनी तो CAचो रिपोर्ट आशिल्लो, CAGचो रिपोर्ट आशिल्लो, ताज्या उपरांत 37 वायलेशनचो रिपोर्ट आशिल्लो आनी SITचे रिपोर्ट आशिल्ले. तातूंतलो पयलीं जो ऑलमोस्ट CA रिपोर्टाच्या नुसार 1000 कोटी पर्यंत जे आमकां जो रेव्हेन्यूज येवपाक जाय आशिल्लो तो सगळो हे केल्या उपरांत 300 crores आमी CAच्या रिपोर्टाच्या अंडर लेटरां इश्यू केली. ऑलमोस्ट 120 crores ऑफ रुपीज आमी रिकवर केले. आनी सो दॅट CAच्यो केसीस जे आसा ते ऑलमोस्ट सोंपपाक गेल्यो. थोडे जाण फक्त तेंच्यांनी हायकोर्टान ते अपील केला, जे आमी दिल्या ते. CAGचो रिपोर्ट जो आसा तो क्लियर जालो. उरला 37ची डिसिजन्स जी आसा पळय, 37 वायलेशनची डिसिजन थोड्या दिसांच्या भितर जातली. हियरींग आनी बाकीचे सगळे फायनलायज जाय आयिल्ले आसा. ताज्या उपरांत उरले SITच्यो केसीस सुरू आहा. एकदा 37चो रिपोर्ट फायनलायज जाले त्या 37च्या केसीसचेर आमी डिसिजन घेतले. द बेस्ट वे इजन मागीर ऑप्शनच्या बाबतींत जें आमकां करपाक जाय ताजेर ऑलरेडी काम सुरू केलां. आमी SBI कॅप एका ऑन बोर्ड घेतला आनी ताजो प्रोसिजर ऑलरेडी सुरवात केल्या. मायन लिजीस ऑप्शन्स करपा खातीर आमी प्रोसिजर सुरू करतलो. त्या खातीर CAG 37 SIT हे सगळे मॅटर्स फास्ट पैकी क्लियर जावप गरजेचें आशिल्लें. ताकाच लागून आज म्हणजे सगळी पूर्ण रिव्ह्यू मिटींग जी आसा ही AG, हांव, CS, DMG मागीर SIT हे सगळे बसून ती रिव्ह्यू मिटींग. कितलो टायम लागतलो ऑप्शनिंगाच्या स्टेजी पर्यंत येवपाक म्हाका दिसता एनादर हय 2-3 म्हयने वयतलेच. अजून 1-2-3 म्हयने वयतले. बट जे तेजे पयलीं हे सगळे मॅटर काबार सगळे मॅटर्स काबार. महाराष्ट्रात आघाडी सरकार संकटात. एकनाथ शिंदेचे फुडारपणान आमदारांचे बंड. 40 आमदार आसामाचे गुवाहाटीत कॅम्प. काँग्रेसीचे 5 गायब. विधान परिषदेचेर BJPन 5 सीट जिखल्या उपरांत शिवसेनेत बंड उगड. ऑपरेशन कमल आसामात. दिल्लीत घरमंत्री अमित शाह फडणवीसाची बसका. खडसेची खंय, उद्धवाक BJP कडेन पॅचअप करपाची अट. जमनी बळकावपाचे प्रकरणाची चवकशी करूंक नेमिल्ल्या SITन आनीक एकल्याक उखल्लो. सांतिनेजच्या मोहम्मद साफीक अटक. पिराय 44. आसगांवां एके जमनीचे बेकायदेशीर वेव्हाराचे केशींत ताका धरला. फाटल्या सप्तकांत हेच केशींत मडगांवां घोगळांतल्या विक्रांत शेट्टीक SITन अटक केल्लो. घेव एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. फाटले 2 वर्सांत बनावट डॉक्युमेंट करून जमनी बळकावपाच्यो 21 पुलीस केशी म्हापसा नोंद जाल्या. ह्यो केशी आतां SIT पळयतली. चडश्यो आसगांव, सांगोर्डा, सुकूर वाठारांतल्यो. मजगती मडगांवां गोवळांतल्या शेट्टीन ताचे वरवीं अश्यो 60-70 केशी घडल्यात. प्रॉपर्टी विकतना पेपर ओरिजिनल करूनच विकताले म्हूण खंय तपासांत सांगला. बनावट डॉक्युमेंट करून जमनी बळकावपाचे केशीत SITन पाळामुळा उस्तूंक सुरवात केल्या उपरांत म्हापसा पुलीस स्टेशनात फाटल्या 2 वर्सांत नोंद जाल्ल्यो 21 केशी SIT कडेन वर्ग जाल्यो.
चडश्यो केशी आसगांव सांगोर्डा सुकूर वाठारांतल्यो बनावट डॉक्युमेंट करून ती जमीन वा घर पयलीं आपल्या मनशांच्या नांवार करप अशें करतकीच ते ओरिजिनल जाता ते उपरांत ते गिरायकांच्या गळ्यांत घालप अशी मोडस ऑपरांडी म्हूण मडगांव घोगांतलो ब्रोकर शेट्टीची चवकशी करतना तपासांत कळ्ळा पुलीस सुत्रां सांगतात शेट्टी वरवीं अश्यो 60-70 तरी केशी घडल्यात म्हूण खंय कळटा मुख्यमंत्र्यान अशा केशींचेर खासा लक्ष दवरला दोशी आसा ते खंय सापडटले SITच्यो जसजशे दीस वता तशे नवीन केसीस SIT कडेन येत आसा म्हणजे आमची टीम सद्या फूल फ्लेज पयली केस जी आसा तितून पूर्ण इन्वेस्टिगेट करीत आसा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिव्हेन्यू डिपार्टमेंट थोड्या जाणांनी एका दिसांनी बीन वांगडात सगळीं कामां केल्लीं आसा सगळे जाण ते स्कॅनराच्या सकयल सगळे येतले हरशीं ऑफिसर तुमकां इनवॉल्व एट प्रेझेंट तरी एक 3-4 जाण तरी शुअर शॉट आसात बट सुरू आसा अरेस्ट जावपाक शकता त्या ऑफिसरान जो कोणी दोशी आसा तो अरेस्ट जाता इतले मजगती काँग्रेसीच्या कॅप्टन विर्याताचो SITक तेंको मात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आपाच्या अमित पालेकरांनूय खंय अग्निपरीक्षा दिवची As the chief minister, you yourselves have to hand over the land deals that you were involved in from the time you became an MLA, hand it over to the SIT for a clean chit. Now, I specifically mentioned about the convener of Aam Aadmi Party, Advocate Amit Palekar. Now, there is news across in the social media that he was involved in a land deal where a person died in 2002. He was the uncle of the first Goan Arjuna awardee, Otilia Mascarenhas. Now, he produced a land deal somewhere in 2013, almost 11 years after that gentleman had died. How many more land deals was he involved in? So, he being the convener of Aam Aadmi Party, he should hand over all the land deals in which he was involved as an advocate to the SIT. दूध का दूध पानी का पानी ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट रॅपर सिंगर मिका सिंगाच्या हंजुण्या बंगल्याचें काम भरती रेशे भितर येता म्हूण टावन प्लॅनराचो नोट जमीन कल्टिवेबल लँड झोनात थंय वचूंक रस्तो ना फुटपाथ आसा प्लॉटार ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर आतां थंय स्विमींग पूल राखणे वणट लोअर ग्राउंड फ्लोराचें काम चल्लां डेप्युटी टावन प्लॅनरान CZMAच्या वांगडी सचिवाक कळीत केला सरकारान जमनी बळकावपाची प्रकरणां उस्तूंक SIT नेमल्या खरी पूण ती खंयच्या कायद्या खाला देखरेख रिटायर्ड जुईज करता काय ना केशींचो फास्ट ट्रॅक कोर्टान निकाल लागतलो काय ना TMCचो सरकाराक प्रस्न असल्यो कितल्योश्योच SIT जाल्यो पूण निमाणे तांचे रिपोर्ट खंय आलमारींनी उरतात सरकारान लोकांक पिशे करचे न्ही The order states that terms and reference will be issued separately. Now this itself shows how opaque or how confused this government is. What is the mandate and terms of reference? How do they move forward? You just cobble some officers, put them together and say there's a SIT formed? Now after this letter, there is news reports that SIT has started arresting people. What is this? What is it? Arresting what? Under what law you are acting? Where are the terms of reference? Why are the terms of reference till today not made public? And when I asked this letter on the 16th, whether the SIT is constituted under the Commission of Inquiry Act, I'll show you so many committees. So many committees are formed. Just never seen the light of day. Soglo is just trying to divert attention, trying to create loka dakhvu sutta. Ki na, we are looking seriously into it. Or will SIT finally become a cold storage? Will this SIT be supervised by a retired judge? TMC demands that this investigation should be time bound. Moment they catch hold of a case, it should be settled one way or the other. जी कोणाचे जागे फ्रॉड करून ट्रान्सफर जालेले आहा तिंका जर जस्टीस मेवतली that a fast track court should be appointed. Otherwise, you are fooling the people. शाळा सुरू जाल्यो आता आंगणवाडी सुरू करपाक सरकार तयार 1 जुलय सावन आंगणवाडी सुरू करतले म्हूण बायलां भुरगीं कल्याण मंत्री विश्वजीत राणेन ट्विटाचेर जाहीर केला कोविडाचे सगळे नेम पाळून आंगणवाडी सुरू करतले म्हूण विश्वजीत उलयला
कोविडाचे महामारीक लागून आंगणवाडी फाटली 2-2.5 वर्सां बंद आशिल्ल्यो. आतां मुरगांवां MPAचे मुरिंग डॉल्फिना कडेन वेदांताचे कोळशाची बोट. थंयचो वेस्ट कोळसो दर्यांत पडटा. लोकांचे भलायकेक आनी दर्यांतले जिवावळीकूय बादता. आमदार संकल्पान इश्यू केला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वेदांताक परत 7 जूनाक परमिशन दिला. इश्यू विधानसभेत काडपाची तयारी. आदीं खंय कोळसो बार्जींनी हाडटाले. आतां कोळशाची बोट थेट डॉल्फिनाचेर. खूब वायट दिसता कित्याक आमचे मोरीन डॉल्फिन ते 2 आनी 3 नंबर आसा पळय थंयसर एक कोलाची बोट येवन लागलेली आसा आनी तेजो जो आमचो स्टिवरिंग करता तो भवानी शिपिंग आसा आनी जो म्हाल येयला रिसिवर आसा तो वेदांता आसा. सो ही वेदांता कंपनी जी आपल्याक कोल लागता म्हणून ते हाडलेले आसा ती एक्च्युअली हाडटाले आमच्या बताचेर हाडटाले आनी बताचेर तो खाली करून ते आपल्या बार्जीन ते आपल्या प्लांटाचेर व्हरताले. आयज तांकां इतली मस्ती मारलेली आसा कित्याक आयज डायरेक्ट ते आमच्या मोरीन डॉल्फिनाचेर आतां मोरीन डॉल्फिन म्हणटा तेचेर जे हँडल करता पळय ते बार्जी लावन तो आख्खो कोल थंयसरलो वेस्टेज जो आसा पळय कोल तो सगळो आमच्या दर्यान पडटा आनी हो दर्यान पडल्या कारणान आमचे जे फिशींग एक्टिविटीज आसा जे आमचे बारीक थंयसर जीव जंतू आसा एक्वेटीक लायफ आसा ही सगळी आमची थंयसर डेंजरान आसा. हेज्या लागून म्हाका दिसता आमचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा पळय तो न्हिदलेलो आसा. आतां हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या इंचार्जा कडेन उलयलो आनी ताका विचारलें बाबा हे ताका परमिशन दिला कोणेन हे ताका तुमी परमिशन दिलें तशें मोरीन डॉल्फिनाचेर हँडल करपाक आनी तेणें म्हणपाक लागलो की आमी 7 जूनाक परमिशन ग्रांट केला म्हणून. फाटल्या सरकारान रिक्रुटमेंट केल्ले सगळे जॉब बेकायदेशीर पद्दतीन आसा म्हूण काँग्रेसीचो आदलो GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयलो. सरकारान हाचेर SIT बसोवन तपास करचो नाजाल्यार रिटायर्ड हायकोर्ट जुईजाचे अध्यक्षते खाला समिती नेमची म्हूण तो मागता. जे पळय रिक्रुटमेंट केल्ली आसा सगळी ती कंप्लीट इल्लिगल आसा. हेजेर आमी पयलीं कंप्लेन केल्ली आसा. राज्यपाला कडेन कंप्लेन केल्ली. आमची यूथ काँग्रेसीन विजिलन्सा कडेन कंप्लेन केल्ली आनीक हांवें परत आनी दुसरी कंप्लेन केल्ली. तुवें पॉयंट आवट केल्ले सारक्यो म्हणजे पुलीस रिक्रुटमेंटाक कशें एक सेम भुरगो कॉन्स्टेबल एग्जामीक तो फेल जाता आनी गोवा बोर्डान एग्जाम कंडक्ट केल्ली दोनूय पूण PSIच्या एग्जामीक ताका फूल मार्क्स पडटात. अशी कितल्योश्योच केसी आमी सरकाराच्या नजरे हाडून दिल्ल्यो आनी आमी डिमांड केल्लें की एंटायर प्रोसेस ही कॉम्प्रोमायज जाल्ली आसा ती परती करची म्हणून एक रिटायर्ड हायकोर्टाच्या जजाच्या अंडर. पूण आतां तेणी एक कमिटी केल्ली आसा. त्या कमिटीक कांयच पावर दिल्ली ना. फक्त फिजिकल जी टेस्ट जाल्ली आसा त्याचे फक्त व्हिडिओ पळोवपाचे आनी हें सगळें जें केलां कमिटी ती फक्त घुस्पोवपाक आनीक जें कवर अप करपाक. एक्चुअली ताका इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय आशिल्लें की एक सेम भुरगो सेम बोर्डाची एग्जाम आन्सर करता 2 वेगळ्यो आनी एका फेल जाता आनी एका फूल मार्क्स पडटा. अश्यो कितल्योश्योच केसी आसा त्यो इन्वेस्टिगेशन कोण करतलो. आनी ही एकूच डिपार्टमेंट न्ही पुलीस डिपार्टमेंटच न्ही सगळ्यो डिपार्टमेंटाच्यो 2019 साकून जितले रिक्रुटमेंट जाला की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जें कॉन्स्टिट्यूट केल्लें ताका बायपास करून ह्यो सगळ्यो एग्जामी कॉम्प्रोमायज करून केल्ली आसा. भुरग्यां कडल्यान पयशे घेतलेले आसात. थोड्यांक फावोर केल्लो आसा. अशें करून आमच्या युथाचें फ्युचर पेड्ड्यार जालां. त्या खातीर आमी स्ट्रॉंगली डिमांड केला की एक तर SIT करची सगळे एंटायर रिक्रुटमेंट प्रोसेसाच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाची नाजाल्यार एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर एक इन्क्वायरी कमिशन करचें आनी हे सगळो प्रोसेस आसा तो परत करचो. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.